7 पेचो एरियर्स जो आमचो उरला 34 मंथ्साचो तो आमकां पे करपाक जाय। एग्रीमेंट युनियना बरोबर सायन करूंक ना मॅनेजमेंटान अजूनय, जरी इम्प्लिमेंट केला 7 पेचो कमिशन तरी एग्रीमेंट करूंक ना, कित्याक सरकार बरो हुशार आसा। तांकां खबर आसा की जर एग्रीमेंट सायन मारलो जाल्यार एरियर्स हे कामगारांक चुकूंक ना। सो आतां तांच्यांनी इम्प्लिमेंट केला 7 पे पूण एरियर्स दिवंक ना। सो वी आर ओपोजिंग दॅट। आमचो प्रमुख मागणी आसा की 7 पेचो एग्रीमेंट युनियना बरोबर सायन जावपाक जाय आनी 34 म्हयन्याची जी वेतन थकबाकी आसा ती आमकां ताबडतोब मेळपाक जाय। आमची दुसरी मागणी आसा की जे कदंबाचे बदली ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर्स जेंच्यांनी 2 वर्सां वयर काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक फिक्स करपाक जाय आनी तांचो पगार जो सद्या 18,000 तांकां मेळटा तो वाडोवन तांकां 30,000 रुपया पगार करपाक जाय। कित्याक हे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर्स हे इक्वल पे इक्वल वेजीस ह्या प्रिंसिपलाचेर, समान काम समान वेतन ह्या प्रिंसिपलाचेर तांकां 30,000 कमीत कमी पगार मेळपाक जाय, ही आमची दुसरी मागणी आसा। खुबशे रूट जे आसा जे प्रॉफिट मेकिंग रूट आसात, हे रूट जे आसा हे कदंबान आपल्यो वॉल्वो बसी घालून आपलो स्टाफ दवरून आपलो ड्रायव्हर दवरून हे रूट ऑपरेट करपाक जाय। आमकां थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्टर खंयच्याच ऑपरेशनान नाका। त्याच प्रमाणे जे इलेक्ट्रीक बसी आसा ह्या इलेक्ट्रीक बसींचेर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रॅक्टराक आमचो विरोध आसा। सगळ्यो इलेक्ट्रीक बसी ताजे ड्रायव्हर ताजे कंडक्टर ताजे मेंटेनन्स हे कदंबाचे स्टाफ पळयतले, ही आमची प्रमुख मागणी आसा।